कुळे शिगांव रंगाळी देवस्थानाकडे आशिल्लो पंप हाऊस कोसळ्ळो। योग्य वेळार पंप हाऊसा भितर आशिल्लो कर्मचारी भायर सरिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो। कर्मचारी पंप स्टार्ट मारून पंप पळोवपा खातीर भायर सरलो आनी हो पंप हाऊस कोसळ्ळो। ह्या पंप हाऊसा कुशीकूच रंगाळी देवस्थान आसा। पंप हाऊस कोसळच्या आदी देवानूच त्या कर्मचाऱ्याक भायर सरपाची सुबुद्धी दिली आसुये अशें म्हटलें जाल्यार हरकत ना। खांब्या शिवाय स्लॅब घातिल्ले ह्या पंप हाऊसाच्या बांदकामाक सुमार 40 वर्सां जाल्ली। नमस्कार, आम्ही शिगांव ह्या गांवांत आसा। कुळी पंचायत क्षेत्रांत हो गांव येता। त्या गांवांत जो पंप हाऊस आशिल्लो गेले 40 वर्सां पयलीं ते पंप हाऊस बांदलेले। कोलम घालिनासतना ते पंप हाऊस बांदलेले आसलेले आनी वयर सगळ्याक स्लॅब घातलेलो। आनी हो जो आहा आज शिगांवचो जो पंप हाऊस आसा तो आज हांगा कोसळलेलो आसा। अकस्मात बसलो आनी सामकोच हांगा जे कर्मचारी आसताले ते भितर बसताले थंय सगळ्यान पंप स्टार्ट मारून ते हांगा पंप पळोवपा लागून भायर सरलेले मात तितल्यान हो पंप हाऊस कोसळलेलो आसा। आनी हांगा जवळ जशें एक 10 मिटराचेर रंगाई देवस्थान आसा आनी ते देवस्थानाच्या फुडल्यान हो पंप हाऊस आसा। जो पंप हाऊस आसा 40 वर्सां पयलीं बांदलेलो, पूण जे कोणी बांदलेलो ताका कोलम बिलम काय घालूं नासलेले। वयर सगळ्याक स्लॅब आशिल्लो आनी स्लॅब आसा आज जवळ 40 ते 45 वर्सां जातली हे पंप हाऊसाक आनी आज ते हांगा कोसळलेले आसा। दय सयगोन कोणाकूच काय जावना। फक्त तो पंप स्टार्ट मारून आपलो सायडीन पंप पळोवपाक गेल्लो तेन्ना एक सेकंदा भितर हें कोसळ्ळें। लोकांचें अशें म्हणणें आसा की ताका देवानूच वाचयल्लो आसपाक जाय, कारण हे जे पंप हाऊस आसा ते सोबते वयल्यान कॉलेप जावन सकयल बसले आसा। भितर जर कोणी आसलो जाल्यार तेजी कितें जातालें। हांगा भितर खुर्ची आशिल्ली, ती खुर्चीचेर पीठ जाल्लो आसा आनी जे चिरे आसा सगळे चिरे टोटली फुटून गेल्ले आसा। तेन्ना संबंधीत जे खातें आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन हेजेर कितें म्हणटा ते तोडगा काडचो। हे पंप हाऊस हांगा न्यू बांदचें अशी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ केडेकर।